worship Him, hallelujah. You're my strength, you're my life. Don't you go die, won't you cheat me, hallelujah. Sakata moja
you're welcome. Yeshua. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शामो मेरा यशुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शामो मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। Sing it. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। माडूब रास्ता देना, ओळे मुझे मुट्टा देना, माडूब रास्ता देना, ओळे मुझे मुट्टा देना। तुझी जुबासा कप्तान, सांगाता मोचा तुरा, तुझी जुबासा कप्तान, सांगाता मोचा तुरा। Sing. तुझ मुझे गोठाई सुनिया, तुझ मुझे गोठाई सुनिया, तुझ मुझे गोठाई सुनिया, मुझे गोठाई सुनिया, तुझ मुझे गोठाई सुनिया, तुझ मुझे गोठाई सुनिया, तुझ मुझे गोठाई सुनिया, तुझ मुझे गोठाई सुनिया। Tena au dokta dena, oso causata dena, tena au dokta dena, oso causata dena. Tuzu Jesu maka ubardai, pegori maka ditai. Tuzu Jesu maka ubardai, pegori maka ditai. Sing everybody. Tuzu muझे गोठाई सुनिया, तुझ मुझे 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 गोठाई सुनिया। I can feel the presence of the Lord in this place. It's beautiful, it's beautiful. This is your opportunity to worship the Lord. This is your opportunity to worship the Lord. This is your opportunity to lift up holy hands before the Lord and worship Him. To get filled in His presence. To just love Him. Just love Him. To just love Him. Oh Jesus. Oh Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Come on. Jesus, I love you. Oh Yeshua. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is your opportunity. This is your opportunity. Come on. Amarashi Haramara. Rasikera Mahasekara. Hallelujah. Rishira Rima Hasana.
Jesus. Jesus, come on, somebody say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, come on. Jesus, check now to your altar, Chirioni, to your opening, never chipuli, to your people. Hallelujah. Hallelujah. To your people, that was so young. Lord, show your mighty power among your people today, oh God. Hallelujah. Show your mighty power, oh God. Hallelujah. Lord, my God. Yes, my God. This is opportunity to tell you, Lord God. Lord, we love you, Jesus. We love you, Lord Jesus. You are our strength, oh God. You are our rock, oh God. You are the rock of our strength, rock of our salvation, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We love you, Lord Jesus. Hallelujah, my God. Yes, my God. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rabba Samanda Yamara, Sikarama Sandale, I want people to be free. I want people to be free. Free to worship the Lord. So I want you to leave your seat. Come and bow before the Lord over here in the front. Come on. Come on. I want you to leave your seats and just come. 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 I want you to bow down and just be free to worship the Lord. Come worship us. Come worship us. Leave your seats and come and bow down. Let's just worship Him. Let's just worship Him. Hallelujah. Yes, my God. Come on. Just worship Him. Hallelujah. Hallelujah.
तुका आराधन करो Jesus. तुझ्या भुरग्यांक सुटका मेळावी बाबा. सुटका मेळावी सगळ्या पापासातले सुटका मेळावी. Yes my God. Dancing with his bride. He's dancing with you. He's dancing with you. He's holding you. Opportunities to
rokok warun patkan belasan barkeloi soge tuce rokok warun patkan belasan barkeloi sasta kantu ena rosamok keloi makala kon jisu kursar meloi oh sasta kantu ena rosamok keloi makala kon jisu kursar meloi soge tuce rokot warun patkan belasan barkeloi soge tuce rokot warun patkan belasan barkeloi sobat kau akan sodat seluruh tuji kotai makani sing tu sobat kau akan sodat seluruh tuji kotai makani You see, I see the joy of the Lord. I see Jesus dancing with his bride in the heavens, in the spirit, singing your joy. I see Jesus hugging some people, loving some people. I see Jesus kissing some people on the forehead. Come on, just be loved in this moment. Let the love of Jesus embrace you this moment. Come on. Can you feel it? Come on. Can you feel his presence? Come on. He's a loving God. He's a faithful God. He's a loving God. He's a faithful God. He will keep his promises to you. He's a loving God. He's loving you right now. He's loving you right now. Sasta kantu ena rosamok keloi makala kon jisu kursar meloi sasta kantu ena rosamok keloi makala kon jisu kursar meloi soge tuce rokot warun patkan belasan barkeloi soge tuce rokot warun patkan belasan tuce pason sodat saujio tuji kurba magari tuce pason sodat saujio tuji kurba magari tuce pason sodat saujio tuji kurba magari tu sobat kau sodat saben guru tuji kotai magari
जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया। Sing. आहा हालेलुया,
Oh, Rabasanterea, hallelujah. Oh, there's a mighty presence of the Lord in this place. Oh, let's worship the Lord. He's good. Come on. Yeshua. Oh, we love you, we love you, we love you, Jesus. Your presence fill this place. Your presence fill our life. Your presence cleanse our soul. Your presence cleanse our soul. Your presence flood our families. Your presence flood our houses. आमच्या घरांनी हो Jesus. आमच्या कुटुंबांनी हो Jesus. माझ्या जीवितांनी हो Jesus. माझे जीवित निवड कर. माझे घर निवड कर Jesus. तुझ्या आशीर्वादात भर आमका बाबा. Yes, my God. And we come on, yes, say, come on. See the demons are fleeing, yeah, yeah, yeah. I can see the sicknesses leaving, yeah, yeah, yeah. I can see the demons are fleeing, yeah. I can see the sicknesses leaving, yeah. I can see chains are breaking in the spirit. I can see chains are breaking. Oh, and I believe it, I receive it, I believe it, I receive it, yeah. I can see the demons are fleeing. I can see the sicknesses leaving. I can see the chains are breaking. I believe it. I receive it. I believe it. I receive it. Oh, yes, oh God. The people of God are being free. Free. Yeshua is here. Yeshua is here. Oh, Yeshua is here. Yes, yes, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, my God, you're great, Lord Jesus. In the presence of the Lord, angels bow before your throne.
you can. Turn around my situation. Yes, you can. Jesus, you can. Jesus, you can. You will do it. You make all things beautiful. You make all things beautiful. You make all things beautiful. Ooh, I can see Jesus feeding many people with joy here. Jesus तुका केरीन भाषेत खुशाल काय बोलतो. एक केरीन भाषेत खुशाल काय तुझ्या भितर. Hallelujah. Hallelujah. Your joy is not based on your situation. Hallelujah. As Jesus is giving you joy, is making you laugh. तो तुका हसेगा. Yeshua. Hallelujah. तुझ्या situation भितर तुका हसेगा तो. Hallelujah. तुका खुशाल होता. तुका खुशाल होता. तुझ्या तोंडाचे तो एक आसन आता. He's putting joy in your. Come on, Yeshua. Amara habadara hasere bede. Woo! Hallelujah! Come on! This is so good! This is so good! Hallelujah! Yeah, thank you, Lord. It's so good, Jesus. So good, Jesus. Thank you, Lord. Woo! The joy of the Lord is my strength. Hallelujah! The joy of the Lord is my strength. Glory, glory, glory. Powerful. Mighty anointing. Powerful. Thank you, Jesus. Mighty anointing. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. There's power, there's anointing where there is unity. There's a blessing of the Lord where there is unity. The anointing of the Lord flows like the dew that came upon the mountains of Zion, the dew that came upon Mount Hermon. The anointing flows. Like the oil that was poured upon Aaron, that ran down to his beard, down to the skirts of his garment. The anointing flows where there is unity. Where there is unity, the anointing flows. The anointing flows. Where there is love, where there is unity. It flows. Keep your back down. Oh, keep your back down. Right now, Rasha Maria. Ooh, the anointing flows. Let the Boraha say, let Shedea. Shabbat. Woo! Anointing flows, come on. Yeah, let the Rabasanda Regedea. Shiva. Anointing flows. Come on, receive. Flows. Shine. Jesus wherever you go. Carry the sweet love of Jesus. Hallelujah. Oh, carry the power of God. Carry the presence of God. Oh, Yeshua. Let the Holy Spirit do His work. Let the Holy Spirit do His work in this place. Let
Praise the Lord. Leave your back. Come here. Shekata, rose, erre, gendi, karreka, mesika, moro, gendi, come here. Shalabara, kasegere. Oh, where there is love, where there is unity. Where there is love, where there is unity, it will flow. Yeah, receive it. Be free. Be free. Receive it. Today is your day. Today is your day. Come on. Today is your day. Come on. Don't hold back. 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 Shabareya. Today is your day. It started there. It's continuing here. Oh, keep it in. Receive now. You're always giving. I can see the demons fleeing. I can see the sickness leaving. I can see the chains are breaking in the presence of the Lord. 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 Piensa sobre por pietà, mira sobre por pietà, Shiram sobre tutto pietà, Gesù ci ha agito. Child, you will become a prophet of the Lord. Jesus is touching you right now. Jesus touching you. I can feel him touching me. That's Jesus. Tuja
Yes, my God. Yes, my God. Woo. Ah. Thank you, Holy Spirit, for your beautiful work. Beautiful. जायते आनीक जावचें आसा आनी जायते जेजू तुका दिवचो आसा. खूब दिवचें आसा. जो सोन म्हणटा तो देवाची महिमा पळयतलो. Those who believe will see the glory of God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. It's beautiful. He always surprises us. Keep playing that. It's beautiful. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in your hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. To करता ते सगळे दोर एका काळा पुरते करता. पूण जरी देवान सगळ्या काळाची मनशाक नदर मारून दिल्यार तोरी औरंगाबाद थांव ते शेवटाक पर्यंत देवान केला ते वळखूंक घेवंक मनशाच्यान नसो. Praise the Lord. Ecclesiastes 9 उपदेशक. Ecclesiastes 9 again verse 11. It says, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill. A time and chance happen to them all. संसारात हांवें आनीक एक पळयलां. खंय पळयलां? संसारात. सगळीं म्हणल्यार संसारात. वेगीन धांवपी सदांच स्पर्धा जिखनात. शक्तिवंत सदांच झुजान जैतिवंत जायना. बरें दिसता न्हू कणगांनी आयकून. शाण्यांक सदांच जेवण मेळोवंक पावना. न्हय म्हणून बुधवतांक गिरेस्तकाय. न्हय म्हणून जाणारांक कार. वेळ आनी संदी सगळ्यांक आसा. वेळ आनी संदी म्हणजे सोयीक. Praise the Lord. Praise the Lord. So, हे सोलोमन राजान बरयलां देवाचें उतर. तो म्हणटा संवसारांत. He saw it under the sun. It is संवसारांत. आनीक एक पळयलां. वेगीन धांवपी सदांच स्पर्धा जिखनात. जे पळय कोण बेगीन धांवता ते सगळे रेस जिखनात. Just because you can run fast does not mean you will win the race. So many people run fast. Does not mean they are winning the race. कित्याक फास्ट धांवपी तूं पूण ते रेसीन पावपाक जाय न्हू. ती रेस धांवपाक तूं आसपाक जाय. तूं कितलें फास्ट धांवपी पूण तुका चान्स मेळपाक जाय. तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय ते रेसीन धांवपाक. तूं फास्ट धांवपी पूण तूं रेस जिखोंक जाय.
आनी रेस जिखपा खातीर तूं रेसीन आसपाक जाय आनी तूं रेसीन आसपा खातीर देवाचो वेळ येवपाक जाय. It all happens with God. It all happens through Him. Time and opportunity comes from the Lord. वेळ आणि एक opportunity कोणा कडसून येता? देवा कडसून येता. तुजो वेळ एक, देवाचो वेळ वेगळो. तुका जाय त्याच वेळार तुका मेळना, पूण देवाक जाय त्या वेळार तो तुका दिता. मनशाक पाशियेंस ना, आतांच जाय म्हणटात, पूण देव म्हणटा हांव जें करता तें म्हज्या काळार हांव करता, म्हज्या वेळार हांव करता. तूं तर म्हाका रावशी जाल्यार रेस जिखशी. तूं म्हाका रावना तुका रेस जिखूंक मेळना. तूं म्हणटा हांव फास्ट धांवता, पूण देव म्हणटा तूं फास्ट धांवलो म्हणून तूं रेस जिखचो ना, कित्याक तुका रेसीन घालपी हांव, तुका सोयेक दिवपी हांव. देवूच मनशाक सिंहासनार बसयता आनी देवूच मनशाक आपल्या वेळार तांकां सगळें उडयता, सगळें ताचे कडसून येता. मनशाक देवा बरोबर तुवें कांयच करूंक जायना. तुजें मन देवाचें मन एक जावपाक जाय. तुजो वेळ आनी देवाचो वेळ वेगळो जावन आसा. इट्स डिफरंट. You say you want things to happen in your time. God says, I will make it happen in my time. So just because you are fast does not mean you will win the race, because it all depends upon the timing of God. He makes everything beautiful in His time, not your time. Not your time. Hallelujah. I can see you smiling already. You're already smiling. You say, I want these things to happen. Maka zai wastu kodlelo. Jesus म्हणटा हांव करता. हांवें तुका प्रॉमिस केला करता. पूण तूं म्हाका म्हजेर विश्वासून राव, कित्याक म्हजो वेळ येता तेन्ना हांव करतलो. आनी जेन्ना हांव करता तेन्नाच की म्हज्या नांवाक महिमा मेळटली तुज्या जिवितांतल्यान. माय नेम विल गेट द ग्लोरी थ्रू योर लायफ बिकॉज यू वेटेड ऑन द टायमिंग ऑफ गॉड. हालेलुया. शक्तिवान सदांच झुजांत शक्तिवान जायना. Just because they are strong, they don't win the battle. You may be strong, but anything can happen to you. If God doesn't keep you in good health, then you will suffer sickness. Even if you are strong, केदर व्हडलो मनीस जावं, केदर व्हडलो स्ट्रॉंग जावं, जरी तो ताका देव भलायकी दिना जाल्यार तेची शक्ती कित्याक उडकावचो ना. तो झुजांत तो जिखचो ना. There were many people like that who were strong. They never won anything because God was not with them. So your strength is not what will win the battle. God said in His word, Zechariah chapter 4 verse 6, it is not by might, it is not by power, it's by my spirit, says the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुझी शक्ती नाही, तुझ्या पणाक नाही, पण माझ्या आत्म्या वरवी through my spirit alone. Hallelujah. So people are strong. Don't worry just because they are strong. Just because they come and they threaten you. तुमका धोके दिता. You know, this morning one man came and told me, Gundas came to my place of work and tore down what was his shop. They tried to break that and they gave him a धोके दिली की तू हांगासर काम करचो ना म्हणून. The Gundas came. But I'm telling you, just because they are strong does not mean they will win, because you may be weak, but your God is strong in you, and the Lord will fight your battle for you. Hallelujah! Hallelujah! This is how God works. देवाक महिमा मेळटा आमच्या जिवितांत आमी वचूंक तेन्ना तो स्ट्रॉंग जाता. Hallelujah! So the people of the world may be strong, but that does not mean they will win. Hallelujah! Beautiful. शाण्याक सदांच जेवण मेळोवंक आवडना. कितले शाणे मनीस आसा, पूण तरी पूण ताका जेवण सारकें मेळना. कितले शाणे, कितले जाणार. So many people who have studied, डिग्री पासून घेतलेले,
आमी पळयतात they had too much of education but they roam on the roads. रस्त्याचेर भोंवतात जायते फावटी ताका जेवण मेळना. हेच शिकलेले तगडी सारकी नावतात आनी ते गार्बेजीन वचून जेवण सोदतात आपल्याक. शाणो आसलो म्हणून हे प्रॉमिस ना की तूं जेवतलो. जेवण दिवपी तुजो देव जावन आसा. तुका वयर काडपी तुजो देव जावन आसा. आपल्या शुभ वेळार तो सगळें करता. हालेलुया. मनीस देवा बगर सांडलो जावन आसा. Thank you, Jesus. Noy mon budwantang girescribe mo. So you're wise, but you are not rich. Many people are smart, but they don't have money. They're not rich. Noy mon zanarak uppkar. Uppkar means favor here. You're gifted, you are talented, does not mean you have the favor over you. Many people gifted and talented, they don't have favor. What's happening? See, I have my gifts, I have my talents. I can do this, I can do that. But tu koi sorana. Kai zaina tujhe lage. What is happening? You say, I can cook very good things. माझ्यान कितले बरे बरे वस्तू करून जाता पण जायना माझ्यान. माझे बिझनेसच वाडना. आय एम व्हेरी गुड एट दिस बिझनेस पण माझे जायना. कामूच जायना. आय एम स्मार्ट but I'm not getting employed. I don't know what is happening. My dear, don't be discouraged. As देव तुका गोडाय दिवंक गायना. God has come to encourage you. Hallelujah. It says, time and chance happens to all. सगळ्यांक वेळ आणि सोयेक हे दोन वस्तू. वेळ आणि सोयेक. हो वेळ तुजो न्हय, हो वेळ देवाचो वेळ जेन्ना येता सगळें जाता. Hallelujah. Hallelujah. The timing is very, very important. काना गावांत एक लोगीण आसले. जेजूची आवय ती नजर आसली. आणि जेजूक आनी ताच्या शिसांक कमीत आसलें, इन्विटेशन आसलें त्या लोगिणाक येवपाक. जेजूची आवयक खबर आसली जेजू कोण तो. एरांक खबर नासली. पयली खबर जेजूची आवयक आसली कित्याक जेजूची आवयक खबर गाब्रिएल आंज वडल्यान दिल्ली की तो सोडवणदार आख्या संवसाराचो म्हूण. शी बिलीव्ड इन जीसस. Mary was the first believer. She believed in Jesus. तिणेन आपल्या सोडवणदाराचेर विश्वास दवरलो. ती जाणा आसली जेन्ना ताचो जल्म जातलो तो एक व्हडलो जाणार आनी प्रवादी आनी देवाचो पूत जावन तो चलया विस्मिता करतलो. तिका खबर आसली पूण तिणेन आपल्या काळजांत दवरलेलें. पण आतां ती रावताली केन्ना वेळ येतलो म्हज्या ह्या भुरग्याचो, देवाच्या पुताचो दाखोवण करपाक ताका ह्या संवसाराक. when will the time come? So here was this wedding. When they were at the wedding, ह्या लोगणांत ते आसले. आणि लोगीण, the wedding was going on. सुरू जाता, everything starts. Dacros, the wine is served. सगळीं जाणां पितात. आनी तूं जाणा हांवचितूच लोक सुबेज जाता. आनी लोक सुबेज जातकूच तुजें जेवण उणें जातकूच तुका मागीर भिरांत दिसता. पावतलें काय, पावतलें काय. गांवा गांवा जाता काळीज. अंकल न्हवरेच्या आवय बापायच्या काळजां भितर गांवा गांवा जाता. अंकल न्हवऱ्याक खबर आसना पूण तांची सोयरी आसतात, तांची भितरली क्लोज वन्स आसता, आवय बापूय आसता, तांकां गमता. अरे काबार जालें मरे, पुलाव काबार जालो, जेवण काबार जाता मरे, अशें जावपाक जायना, उणें जावपाक जायना. That's what happened. आनीक सोरो or wine काबार जाता तांची. रायट? जेजूची आवय जेजूशीन येता आनी म्हणटा तांचो सोरो काबार जालो वा तांची वायन काबार जाली. जेजू म्हणटा म्हजो वेळ अजून येवंक ना.
See, I want to tell you something. Jesus said, my time has not come. So we would have waited. There was this time and there was this opportunity. Jesus said, my time is not come. अजून हांवें स्टार्ट करूंक ना. ओके. पूण जेजूची आवयक इतलो विस्वास आसलो ताचेर की ती आयली आनी म्हणपाक लागली. सर्वंटांक सांगलें, सगळ्या चाकरांक सांगलें, तो सांगता की तुमी करा. कित्याक तिका खबर आसली हो देवाचो पूत आनी तो कितेंय करूंक शकता. Hallelujah. She literally pulled time. Time was there. God's time was there. With her faith, she pulled the time in the present. Sasmata, तिच्या भावार्थान तिने वळलो तो वेळ कित्याक हो सोयीक आसलो. When there is opportunity and the timing, everything fits. Hallelujah. Let me remind you, just because you're strong, you're not going to win the battle. Just because you're smart does not mean you can eat good food. Time and opportunity is important. Hallelujah. God's timing is important. देवाचो वेळ important जावन आसा. Hallelujah. जेजू चाकरांक सांगता, सगळी बाणां सोबाणां हात फातराची ती सगळी बोरात उदकांत बोरात. आनी जेजू ती मास दिता बापाक आनी त्या उदकाचो वायन जाता. His time starts then. His time starts then. That was his first miracle in Cana. Hallelujah. Hallelujah. What happened? What happened? Time, opportunity. सोयीक आसलो. शोभाच्या बाब म्हणून कितले फावटी देव आमकां सोयीक दिता. There is an opportunity that is given to us. सोयीक दिता जायते फावटी आमी म्हणटा, जेजू म्हाका मोग करूंक शिकय. Teach me to love. जेजू माझे काळीज तुझ्या मोगान भर. आनी जेजू म्हणटा बरें आसा. बेश्टेच फिलींग जायना. बेश्टेच बरो ना काळीज. सोयीक दिता देव तुका. God brings somebody your way. तुज्या फुड्यान कोणाक हाडटा. तो मनीस तुका राग हाडटा. And you don't want to forgive. तुका बोगसूंक नाका त्या मनशाक. What happens? You don't got to fill your heart with love. Now God is saying, forgive that person. Bokshina mota. To soy weta. That chance is gone. Your heart is still not getting full of love. And you say, why can't I love? Why am I getting angry? God showed you something. There were Allah opportunity to just forget. Kona no tagopak. Put to enrak doloi. Opportunity is gone. You're still there, stuck in that place. Hallelujah. Just because you're strong, you don't get the battle. I'm strong in the Lord. I'm strong in the Lord. Let me see. Do you want that to for them? Can you love a person who cannot love you? Can you still love that person? Opportunity. Timing and opportunity. Jenna to a opportunity. Get up. The time for you to grow has come. Say, Lord, I will still love that person. That means God has a reward for you. Now you're going to run the race and you're going to win it. Hallelujah. Come on. I don't know how many people can understand. Soy geta amcha jivitan Jesu amcha jivitan soy God gives you opportunity. Things just don't happen, my dear. There are many smart people in this world. There are many educated people in this world. Does not mean they are employed. Does not mean they are rich. Does not mean they're eating good food. They're educated, but they're not eating good food. Are you getting this? The timing of God is very, very important. I'm feeling something in my spirit. You're receiving it. Hallelujah! Hallelujah! Opportunity. Soy kaslo. त्या लोगनां, काना लोगनां, तिसर भितर सोय आसलो आनी देवाचो टायम आसलो. आनी ऑपॉर्च्युनिटी जेजून घेतली देखून तांकां सरो मेळलो तो. Actually, त्याच्या आवयनी opportunity घेतली आनी ताची आयली. Because of that, they received something which they did not have. Hallelujah. Now let me say this one thing. It's just a side thing, but I still say what I said for some one thing.
त्या घरान लोक नासले न्हू. जेजू आयलो न्हू. कित्याक जेजू आयलो? ताका इन्विटेशन दिला म्हणून न्हू. हालेलुया. तांच्या घरात ती लॉजिक पडलेली असली, काजराक ती लॉजिक पडलेली असली, पूण ती लॉजिकली सारवा जाली. कित्याक तांणी जेजूक इन्वायट केलो म्हणून. तांणी जेजूक तर इन्वायट करूंक नासलो जाल्यार ती लॉजिक पडलेली असली. तुज्या घरान कसले फंक्शन आसा, जेवण खाण सगळें आसा, लोक पोट भरून घरा वयतलो, पूण ते खाला ते सगळे विसरतले, तुजी बिरयाणी विसरतले, वास आलो आलो, तूं म्हणटा ओ वाव लवली स्मेल, हा काय बरो वास येता, सगळो वास विसरतले, रूच विसरतले, सगळे विसरतले, पोट भरतले, आका नायस व्हेरी नायस फूड म्हणटले घरा वयतले आनी सगळे विसरतले. पूण जरी तर तुवें त्या वांगडा जेजूक इन्वायट केल्ले, तूं तर जेजूक इन्वायट करता आनी तुजो सगळ्या सोबे माजार तूं देवाक आर्गां दिवया म्हणटा आनी तूं देवाक आर्गां दिता. त्या बर्थडे गर्ल, बर्थडे बॉया पासत, वो तुज्या एनिवर्सरी पासत, कसलें फंक्शन आसा, तूं देवाक पयलो जागो दिता जाल्यार देव तुज्या शिरदार कितें उणें आसा तें भरून हाडटलो. ऑलवेज इन्वायट जीसस and that is your opportunity for God to bless you. Not everybody sees this as an opportunity. Hallelujah. Time and opportunity, very, very important. Very important. But there's something called rushing before time. देवाचो वेळ जाल्या शिवाय आमी फुडें वचोंक जायना. देवाचो वेळ जावपाक जाय. हालेलुया. म्हाका जाय म्हजी भुरगीं बरी शिक्स आसलेली, बरी व्हडली जालेली. कित्याक जायना काय, कित्याक जायना काय, कित्याक जायना काय, सगळीं ती व्हडली जाली, ती थिंगा पावली, ती UK पावली, ती US पावली, आमी हांगा गोंयांत झरता. तूं गोंयांत झरना, तूं गोंयांत वाडटा. हालेलुया. तूं गोंयांत वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. बाबा तूं आसा त्या जाग्यार देवान तुका दवरला. तुजो वेळ येतलो की तूं खंयच्या time is important. Your time, God's time, very different. Hallelujah. देवान अब्राहमाक सांगले हांव तुका ब्लेस करतलो, हांव तुका एक वारीस दितलो आनी तुजी संस्थे वरवीं आख्या राष्ट्रांक ब्लेसिंग मेळटलें. I will bless you, Abraham. That was a promise of God. देवान प्रॉमिस केले. अब्राहम तेन्ना जाणटो असलो, पूण चड जाणटो नासलो. He was 75 years old when God's promise came to him. देवाची प्रॉमिस ताका आयली. देवान सांगलें हांव तुका एक वारीस दितलो. पूण ताणें म्हटलें आमच्या घरान भुरगो ना, हांव तुका वारीस दितलो. पूण तूं सांगता नखेत्रांक पळय आनी रेवेक पळय, मेजूंक जायना पळय तितलें हांव तुका संसद दितलो. ताची बायल सारा, तिका गोरवेर जावंक जायनासलें. जेन्ना तिका कळटा की देवान भासवणी दिल्या एक वारीस दितलो म्हूण, ती सांगता एक काम कर, तूं आतां जाणटो जाल्यार म्हाज्या लागीं तर भुरगें घेवपाक जायना. तूं एक काम कर, आमच्या घरान काम करता न्हू ताचे बारी लगीन जा आनी तुका वारीस मेळटलो. She did the wrong thing at the wrong time. Not even the right thing, but the wrong thing at the wrong time. देवाचो वेळ आनी तुजो वेळ दुसरो जावन आसा. तूं ह्या वेळार पळय, यू लूक एट युअर सेल्फ इन द टाइम ऑफ एज. 30 जाली, 32 जाली, 33 जाली, केन्ना काजार करतले चेडवाक, 34 जाली, 35 केन्ना काजार करतले चेड्याक. आमी आमच्या टायमार पळयतात, आमी पळयतात एज, बाबा तेजी एज जाता, त्याची एज जाता. कित्याक आमची थिंकींग इतलें लिमिटेड जावन आसा. एज जाता, एज जाल्या उपरांत मागीर भुरगें जायना न्हू. एज जाल्या उपरांत कोण चेडूं मेळटलें म्हाज्या चेड्याक, कोण चेडो मेळटलो म्हाज्या चेडवाक. एज जाली न्हू, म्हाका आतां हुस्को जाला. You're living like the world people. Don't live like the world people. Hallelujah. तू संवसारी न्हू, तू देवाची भुरगें, तू देवा
వేలాడిపోయి. Don't look at the numbers. Age is just a number. God can do great and mighty things. When He promises you something, He will do it for you. Hallelujah. Hallelujah. Don't push things before time. Sorry kadugo. Title manja chedwa sorry kan. Sister manja chedwa sorry kan. Kon chedwa hazale boy. Kon chedwa hazale boy. Biya. Maka tension zara. Kerna zatalo chedwa kazal. Kerna zatali chedwa tension zara. You don't take tension. Devache samna to guru natalo. Tuja timer no devacha timer. There is something called rest. They that believe enter into His rest. Come to me all that are weary, heavy laden, I will give you. I will give you rest. Come to me, Muna. But you're not going to God. You're going to and then you phone and then you say that माझी diabetes वाढला, माझं pressure वाढला, because तू तुझ्या टाइमवर तू करूच होता, तू फोर्स करूच होता, and finally कोण नेवता, अरे कोण तरी नेवलो, बाबा तुझे जेवण होते, कोण तरी नेवलो न्हू, देवाक धाडला, देवाचो वेळ, wait on the Lord, seek the Lord, hallelujah, आणि अशें करून फोर्सान आमी टाइमा भायर देवाच्या टाइमा भायर करता आणि कितली जाणां अशीच पुश करून दावोटो हर्सान दुखलून उखडला देवाचो ते पुश द डोर पण टाइम जावन नासलो उखडपाक दावोटो and then they fell into trouble. They got married to the wrong person and then he said देवान कित्याक अशें केलें देवान तुका सांगूंक नासलें सारकें केन्ना जातलें बिझनेस केन्ना जातलें माझे केन्ना बिझनेस वाडटले कोण येता म्हणटा बिझनेस पार्टनर हांव जावंक सोदता म्हाज्या लागीं दुडू हा तुज्या लागीं जागो हा जाता एक बिझनेस पार्टनर म्हाजो दुडू हा तुज्या लागीं बोल हा म्हाज्या लागीं दुडू ना you didn't ask God you're pushing something you get into business तर करूया मागया सायड मारया तर तू माझ्या बिझनेस पार्टनर हांव तुजो बिझनेस पार्टनर मारले थोड्या तेंपान दुडू and दुडू business loss कितें जालें देवा हे म्हाका तुवें कित्याक केलें बाबा हांवें तुका सांगलेलें हांव तुका ब्लेस करतलो तुका हांवें सांगूंक नासलें हें कर म्हूण तर म्हाका विचारनासतना you push the door to be open. Oh God, it's gone. So much money went, so much loss happened, right? Hallelujah. आसा तुमी सो देवान अब्राहमाक सांगलेलें हांव तुका एक वारस दितलो आनी ताची बायल अशें म्हणटा and then अब्राहम टायमा भायर दार उक्तें करूंक सोदता आनी वारीस आपले स्ट्रेंथान तो वारीस हाडूंक सोदता आनी अशें जाता की तो आपल्या मेड असली घरान काम करता ताचे बरोबर हगार तिचें नांव हगार बारी काजार जाता आनी ताचे वरवीं एक भुरगो जल्मता ताचें नांव इस्मायल आनी तो देवाशी वयता आनी देव म्हणटा नो I did not say Ishmael. I म्हणूंक नासलें तुका अशें कर म्हूण हांवें सांगलां तुका you and Sarah तुमच्या काजारी जिविताच्या संबंधांतल्यान एक वारीस जातलो हांवें तुका अशें कर म्हणूंक ना तुवें फोर्सान टायमा भायर केलें प्रोड्युसर इश्मायल अब्राहम सरेंडर करता तो कितें कर and then 99 तो आसतना जेन्ना ताची खूब सारकी उसत आसली ताचे बायलेक भुरगें जावपाची कितें पासून पॉसिबिलिटी नासली तेन्ना देव ताका भुरगो दिता आनी वारस दिता God keeps His promise. Hallelujah! Hallelujah! So God has a promise that He has made for you. It may not be according to your timing, but it's according to God's timing, and God has to get the glory. देवाक महिमा
You want your children to change. You want your husband to change. He will. Satele, but to when they watch a time on Raubensai. You are not to worry in advance. Hallelujah. I told a story back there and I tell it to you now. Ek monis aslatane ek kid poilo that he was in that this caterpillar was in the cocoon. You know the kid त्या पानाची रस्तानु taka त्याचे भोवतणी cocoon असता, right? That cocoon is there. Net कशे असता त्या किड्या the caterpillar okay is inside. So the होता किडा किधर भितर त्या cocoon भितर पहिला भोंगो रे म्हणटा तो कोण तो पळयता पळय तो भोंगो रे तो स्ट्रगल करता तेका भायर सरपाक जायना स्ट्रगल करता सो करता भोंगो रे काडया रे ताका चुचले ताचे कातर घेता न्हयता कित्याक तितून पान काडटा ताका सोडयता तो चिंता की ताणें ताका सोडयलो पूण ताका खबर नासली जेन्ना ताणें ककून कातयलें तेन्ना एक्चुअली तो किडो आसलो तो बटरफ्लाय जातालो तो भितर असो स्ट्रगल करता तेन्ना ताचे सगळे बरे ज्युसीस आनी कलर्स तितून येताले म्हणून ताका खबर नासली बटरफ्लाय okay so when he was struggling all that nice nutrition juice and colors were coming त्या पाकोड्यांनी येताले तितली butterfly तो butterfly जातालो भितर पूण ताका खबर नासली ताणें कातरले आनी कातरले पाकटे कातरले ताका खबर ना he cut the wings of the butterfly because he saw the struggle जायते फावटी आमी struggle जातात पूण आमकां खबर ना जेन्ना आमी स्ट्रगल जातात आनी आमी चिंतात आनी आमी टेन्शन जातात आमी चिंतात हें कशें जाता आमी स्ट्रगल जाता त्या वखदार हो प्रोसेस जावन आसा तुजो की देव तुका एक सोबीत बटरफ्लाय करता तुजें जिवीत सोबीत करता पूण टायमा भायर फोर्स करिनाका तुजें जिवीत तशें जावपाक डोंट गेट रेस्क्यूड प्रीमेच्युरली Are you getting this? Hallelujah! Hallelujah! God's timing is perfect timing. Praise the Lord. Noah was told by God. देवान नोआक सांगले ह्यो संसार इतलो वायट जाला इतलो दारूण जाला हांव ह्या संसाराक काबार करतलो आय एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस अर्थ पूण नोआ तूं म्हजें कुडपी म्हणला म्हजो फेवर तुज्या बरोबर आसतलो तूं आनी तुजी फामील साल्वार जातली एक काम कर नोआ बुट्टी हांव धाडटलो बुट्टी हांव धाडटलो तो एक तूं म्हाजे पासून एक तारू बांद हांव जें सांगता तें तारू तुवें तशेंच बांदचें पडटलें यू गॉट टू बिल्ड द आर्क the ark according to my instruction हांव सांगता तशेंच तुवें बांदचें पडटलें it has to be this much long and this much in height and 1 2 3 floors लाकडाचे gopher wood तातूंत भितर बरी पीच म्हणजे कितें दामोर मारपाक जाय सगळें वॉटरप्रूफ कर what a wonderful instruction and that time you know they don't have this factory cut no that was not there but Noah had to do Noah कितें करूं जाय दारू बांदपाक कितें करूं जाय लाकूड कातरूं जाय आनी मागीर हॅमर घेवन टाक बुट्टी येता म्हटलें देवान बुट्टी येतली सगळो संसार काबार जातलो ही इज वेटिंग केन्ना जातलें लिसन केन्नाच पावस पडोंक नासलो सो देर वॉज नो बारिश आने की शक्यता नहीं है देर वॉज नो बिकॉज एक खूप असले इतले दाट खूप असले न्हू सूर्यामध्ये काल आणि संसारामध्ये इतले दाट खूप असले न्हू एक केन्नाच पावस पडोंक नासलो म्हणून मनीस इतले लांब जिवीत जियेताले कित्याक सूर्याची किरणां UV rays were not coming and touching the skin of the people. That cloud was there. It had never rained before. So जेन्ना देवान सांगले
Okay, floods will come. He believed God. That is Sotwali Devachi. So, hammer, hammer, bang, bang, hammer, hammer, bang, bang, cut, dun, 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 cut. Burki asle, what is that? Sham, Zafet. Ham, Zafet. Okay. 3 children. They asle, they always are. Tori asana, dun, 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 dun. Please keep it on silent mode. Hallelujah, come on, look here. Amen. So, paus, yatolo munon, khabar nasli, buddhi yatiki, devan sangle, they sought male, so waiting. How long did they wait? 120 years. Exodus was, what if we have to give up? Buddhi yatili, amka ek mohina ravan zaina, mohina bol. Kenna datele, right? So Ramlo, Ani Ramlo, cut, Ramlo, Ani Ramlo. Waited 120 years he waited. He could have given up and he could have said, forget it, man. I don't want to do this thing. But Noah believed in God. He waited for the timing of God. There was a veil. God's timing is important for your healing. God's timing is important for your deliverance. God's timing is important for the salvation of your family. There is a process that you are going through. There is a process your family is going through. They have to go through what they are going through. Hallelujah. Otherwise they cannot be saved. Until and unless a person realizes he is a sinner, he cannot be saved. You will try to preach to him. You will try to tell him. He's not going to change. He has to realize it. Hallelujah. Kita kottare, river pidar kottare, kidney pidar kottare, kita kottare, amulgan mattare, balik mattare, tu heedless sam. Kita जीवित क्या लारे तुम्हें तो आए कौन सा होना? But there was a time. I'll tell you how you can get God's time. I will tell it to you. God's timing is important. Amen. Hallelujah. So Noah did not give up, and one fine day, God says, it is time. Look here. On time ata ela. Jesus mondalo time zalo. Samay ella. Oh, let's go into the boat. There's no time now. Daru kotalo. So please ada daru kotalo. So please ana bidor. Jesus bidor dhauya. Praise the Lord. Hallelujah. So Jesus devan tak mutle ki janawar muncha ikona janawaran sankama. Muncha ikona. तुझे तीन चेडे आणि तुझे बाय आणि तुझ्या चेड्यांचे बायलो भितर चला भितर. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. या आम्ही भितर कितली जण तयार आसात तारवान भितर वचपाक. Hallelujah. Hallelujah. Come on. The ark is Jesus. Okay. Moni's icon. Danwaran sang. Tell Mr. Tiger and Mrs. Tiger to come. Tell Mr. Lion and Mrs. Lioness to come. And they come. Tell Mr. Kangaroo and Mrs. Kangaroo to come. Huh? Tell Mr. Sheep, Mrs. Sheep to come. They came. So okay. Tell the Kachua and his wife to come. अरे मेरी की और है सोगली ज़रा पावल ने मेरी की और कचवा इस भाई. God is also waiting. Come on, tatas. I want to close the door. Anxiety is a tata is a machine. Ah, nice person. अरे I got the याता रे इतना क्यों याता रे कहने तो पाने याता रे. And do what the he wants. Avtar mon korpatha. God loves the Kachua people also. Amen. Hallelujah. So at last the Kachua went inside.
put his step in, and the second step in, and God shut the door. Dan bond झाले आणि जे दार देव बंद करता ते मनशाने उलटे करून जायना. Praise the Lord, hallelujah. आणि मागीर बादल खुल गया. The clouds opened, dropped rain. जोरी उक्त्यो जाल्यो, floods आयले, वयर पावस, सकयल जोरी, सगळे उदक सगळ्याक जावपाक लागलें. Floods everywhere. God fulfilled His promise. It took 120 years. Praise the Lord, hallelujah. जोरी तो नोआन पाशियेस ताका नासले आनी म्हटलेले आंकोन नाका ना तेन्ना तो सारवार जावचो नासलो, रायट? पूण ताणें देवाचेर पातळून रावलें. God wants you and me to be like Noah. Hallelujah. To be like Abraham. At last he believed. And God blessed him. God blessed him. Don't force anything before time. Hallelujah. Come on, stand up. Time and opportunity happens for everyone. Time and opportunity. And opportunity सोय घेता तो सोयेक आमी घेवपाक जाय. Praise the Lord. ही opportunity देवान तुमकां दिल्या. हांगासर येवपाक जायते लोक आसा, जायत्या कापोणे आसा, पूण तुमी ह्या जाग्यार आयले ही ऑपॉर्च्युनिटी तुवें घेतली म्हणून आयज तुमकां कितें मेळ्ळें, स्पेशल कितें मेळ्ळें. हालेलुया. तूं आले देखून देवाचें उतर तुका मेळ्ळें, तूं आले देखून देवाचें प्रेझन्स तुका मेळ्ळें. यू टूक दीस ऑपॉर्च्युनिटी. हालेलुया. जितले पावटी देवान दिल्ले सोयेक आमी घेता तितले पावटी आमी आमच्या जिवितान देवाची उदरगत घेता. वी आर टेकिंग द सक्सेस ऑफ द लॉर्ड इन आवर लायफ every time we grab the opportunity that God gives us. Hallelujah. Opportunities. God sends people in your way to show them love, to show them Jesus. You say, Lord, use me for your glory. तुझे मोहिमेपासून म्हाका उजार कर. देव म्हणटा तुज्या जिवितांत हांव मनशाक धाडटलो. तुवें म्हजें उतर तांकां दिवचें पडटलें. बट टू गिव माय वर्ड टू देम. आनी जेन्ना ती तुज्या घरान येतात, तुज्या दारार येतात, वो तुका मेवता, जेन्ना तूं म्हणटा म्हाका वेळ ना, म्हाका टायम ना, राव गो, सांगता गो, जाणा न्हू, म्हाका खूब त्रास जाता गो. आरे चल मातशें म्हाका सांगिना रे, म्हाजें म्हाकाच चड जाता, तुजें आनी कितें आयक. राव गो, प्लीज गो, वचनाका गो, तुमी ताका मुगो म्हाका आनी कोण ना. आयक मुगो. आगो तूं नको, म्हाज्या जिवितांत कितें जाता दुसरे फावटी मेळचें. सो एक ऑपॉर्च्युनिटी देव हाडटा, पूण आमकां वेळ ना. कोणाचो फोन येता आनी सांगता मातशें म्हाका प्रे कर. राव आं, सिस्टरीक सांगता. हांव तुका त्या पास्टराचो नंबर दिता आं, तूं त्या पास्टराक फोन कर. अगो तूं प्रे कर गो म्हाका. तूं वयता मुगो रेतीराक, तुका सगळी खबर आसा. सिस्टर करता म्हाज्यान कितें जाता. That is it. तेका लागून आमी वाडोना, because we think we can't do it. You can do it. Say I can do it. You can pray for people. God gives you opportunity. Pray for them. Hallelujah. Pray for them. Okay, what happened to you? कितें जालें तुका? ताणें मुगो म्हाज्या काळजान दुखता, म्हाज्या घोवाक पासून सांग, म्हाज्या काळजान, म्हाज्या चेस्टान दुखता. I can't even tell you. Please pray for me. Okay, hold on. I'll pray for you right now. Come on, opportunity. Say opportunity. And then you start praying for the person. Lord, touch this person. Heal. बरे दिसले. तुवें प्रे केलें आनी म्हाका बरें दिसलें. वाव, थँक यू जीसस. हालेलुया. जेजूक आर्गा. मातशें कॉन्फिडन्स येयलें. हालेलुया. कित्याक तुवें तुजी ऑपॉर्च्युनिटी
तुजो सोयीक तुवें घेतलो आनी तो यूज केलो देवाचो टायमिंगाचेर. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आतां देव म्हणटा हांव तुका आनी दोग जाण धाडटा तुका प्रेयर करपाक. हालेलुया. मागीर दुसरे दिसा आनी कोण फोन करता, जेजू आतां हांव रांदता बरें. Pray this is the opportunity. ओके बाबा कितें जालें? म्हज्या पोटान दुखतालें अशें सिस्टरी सांगची. राव सिस्टरी, सिस्टर आतां बिजी आसतली. हांव करता तुज्या पासो प्रेयर. वॉट? ओय, हांव तुज्या पासो प्रे करता. हांव सिस्टरीक सांगता तूं प्रे करताली, तूं प्रे रिक्वेस्ट मागताली म्हूण, पूण आतां हांव करता. तुका जाय जाल्यार तूं मागीर कर, आतां हांव करता. Pray for that person. Hallelujah. आतां मनशाक बरें दिसतलें. Hallelujah. Isn't it God has said in His word in Mark chapter 16, verse 16, they that believe and are baptized will be saved. In my name you shall cast out devils. In my name you shall lay hands on the sick and they will recover. In my name. माझ्या नावान मनीस बरो जातले. तूं पिडावताचेर हात दवरतो आनी ते बरो जातले. Amen. Come on brother, keep smiling like this. Hallelujah. ते बरो जातले. Amen. So don't you believe it? It's not you. It's Jesus. What if I pray and we don't become alright? You pray, no? Upset up, pray, go let the bori zaina zara. You just pray. Hallelujah. Opportunity get that dev to go away kadun sutta. That tu and magla, Lord, use me for your glory. So God will use you. Amen. God, fill my heart with love. Okay. तुझ्या जीवितान येयलो कोण तुका इरिटेट करपाक. This is your opportunity. This is your timing. God gives like that. This is how God can use us. This is how God can fill our hearts with love. This is how He can teach us to forgive. This is how we can be blessed with the word of God. This is how when people curse you, you can still bless them. If they don't curse you, how you bless them? श्राप घातला. ओके, तू ब्लेस कर तेंका, राईट? जेन्ना तू तेंका ब्लेस करता तेन्ना तू देवा सारकी जाता. तुझे काळीज देवाचे काळीज एक जाता. तू मोग करूंक शिकता जेजू सारके. तुझ्या भितर पावर वाडटा. हालेलुया, हालेलुया. आता ही तुझी शक्ती न्हय, आता ही देवाची शक्ती तुझ्या भितर आयल्या. हालेलुया, हालेलुया. देवाचो वेळ ब्युटिफुल. There's an opportunity, beautiful. I will close with one story which I share and still share here. एक देवाचो सेवक जेवणाक गेलो एका रेस्टॉरंटाक आनी एक वेटर आयलो आनी वेटर ताका सर्व करतालो. वेटराच्या तोंडार सॅडनेस आसली, तूक आसली. सो त्या देवाच्या सेवकाक जाता आपल्या काळजान मनान एका कितें तरी जेजूचें सांगतलो म्हणून. देव ताका म्हणटा सांग ताका, टेल हिम अबाउट मी. लॉर्ड आनी एक ऑर्डर मारता. स्टार्टर घेतले, मागीर मेन लंच, मेन डिनर येयलें. मेनू हाडलो ताका, दिलो. ही इज इटींग. तो सर्व करता तेन्नाय ताका दिश्टी पडटा ताच्या तोंडाचेर एक दूख आसा. ताचे भितर एक आवाज येता, ताका सांग न्हू. टेल हिम दॅट गॉड लव्स हिम. टेल हिम दॅट गॉड केअर्स फॉर हिम. कितें जालां ब्रदर तुका? उलय ताच्या लागीं. आनी हो देवाचो सेवक म्हणटा की आतां न्हू म्हणना, हांव पयलो जेयता आनी जेयल्या उपरांत हांव ताका सांगतलो. तो जेयता 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 जेवण काबार जाता जाता एक भितरसान आवाज येता. रेस्टॉरंटांतसान ठक करून आवाज येता. देर वॉज अ गन शॉट. सगळे लोक हांगा थिंगा धांवता. सगळे लोक धांवता म्हणून ओय चालूक वयता. कितें जालें कितें जालें? आनी रेस्टॉरंटाचो मॅनेजर म्हणून ताका सांगता, तो वेटर आसलो न्हू जो तुका सर्व केलेले, तुका सर्व केल्या उपरांत ताणें गेलें आनी आपल्याचेरूच गोळी मारून सुसायड केली. ऑपॉर्च्युनिटी सोयीक ताका देवान दिल्लो, पूण तो सोयीक आवडायलो. चान्स वॉज देर. कितले फावटी देव आमच्या लायफान असले मनीस हाडटा पूण आमकां वेळ ना देवाचो मोग तांकां दिवंक. जर तर आमी हो ऑपॉर्च्युनिटी घेत जाल्यार
असो एक आमी घेयत, हो चान्स आमी घेयत जाल्यार देवाचो मोग आमी मनशाक दिव. तूं चिंत कितल्या जाणांक तूं सारवार करतलें आनी देव तुका कितलो उजार करतलो पळय तो. हालेलुया. इट्स सो वायड अबाउट आवर लायफ. आमचे चिंतन आमी म्हजें कितें जातलें, म्हज्या भुरग्यांचें कितें जातलें, पूण जेजू म्हणटा हांव तुज्या चिंतान एक ऑपॉर्च्युनिटी हाडटा, तूं दुसऱ्याक म्हजो मोग दी. म्हज्या वेळाक राव, वेट फॉर माय टायमिंग, बिकॉज आय वील मेक एवरीथिंग ब्युटिफूल इन माय टायम. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me the way that You do just what You say in Your time. What You say in Your time, Lord, please show me every day as You're teaching me the way that You do just what You say in Your time. Open your hands. कितले फावटी आमी टायम फुडें धांवतात. आमचो टायम आनी देवाचो टायम वेगळो वेगळो आसा म्हणून आमकां सोंसपना. आमी संवसारी मनान चिंतात आनी म्हणटा की हो वेळ सोंपचो आसा, म्हजो इन्स्टॉलमेंट हांवें भरूंक जाय. आय हॅव टू पे माय इन्स्टॉलमेंट. आय हॅव टू पे माय इन्स्टॉलमेंट. माय टायम इज रनिंग आउट. आमी अशें चिंतात कशें जातलें, म्हयनो काबार जायत येयलो, म्हजो इन्स्टॉलमेंट कसो हांव फारीक करतलो. जरी तर तूं देवाचेर विस्वास दवरशी जाल्यार की ताणें जें बासायलां तें तो करतलो, तुका ह्या त्रासांतलो तो भायर काडटलो. जायते फावटी काजार जाता म्हटल्यार तांच्या जिवितांत भुरगें जायना, भुरगें आसना. आमी म्हणटात कितलो देव जालो, काजार जालें म्हटल्यार, वर्सां जालीं म्हटल्यार भुरगें जावंक ना. We think time is running, but God's timing is always perfect. देवाचो वेळ देवाच्या काळार देव करता. आमी जरी तर विश्वास दवरीत जाल्यार देवाची महिमा आमी पळयतली. देव आमच्या चिंतान वेळ आनी सोयीक दिता. सोयीक देवाशी आमी लागीं येवपाक, सोयीक दिता तेलाचो आमी मोग करपाक. जेन्ना आमी शिडूक आसतात तेन्ना आमी सोयीक पळोवया. Let us see these chances and opportunities that the Lord is giving us to show love to people, to show love, to bless people. I'll tell you something. When my brother was alive, was a pastor, he died when he was 43 years old, very young. Always he was a lonely person. His wife was abroad. He was lonely. He used to play the guitar. I was busy with ministry. Our ministry, माझी फॅमिली, माझ्या भुरग्यां बरोबर हांव बिझी आसतालें. हांव एका गांवांत, तो कालागुडच्या गांवांत. I hardly had time to visit him. When he died, I was very sad. I was broken. I could not even cry. कित्याक म्हाका दिसतालें की म्हजो भाव म्हाका इतलो मोगाळ आसलो, पण कितली बिझी हांव उरली. ताच्या फ्युनरलाच्या दिसा आमची सगळी फॅमिली, me and my children, एक रोज, रेड रोज घेवन
आम्ही त्याच्या मोड्याचेर घालून गेले. We went to put that red rose. There was this one brother. I still remember him. Brother Tony, he told me this. Sister, मनीस जिवा असताना ताका फुलां दिवया. मनीस मेल्या उपरांत ताका फुलां दिवं कसलो फायदो ना. It pained me. It hurt me. That broke my heart. Isn't it true? And my mother was, after my brother died, also भाव मेल्या उपरांत म्हजी माय एक सुरी आसली तेन्ना जितले फावटी हांव तिका विजीट करूंक वयतालें तितले फावटी हांव तिका सदांच बुके ऑफ फ्लावर्स बऱ्यांतली बरी फुलां व्हरतालें तिका मेळपाक. मेबी वन्स अ मंथ. पूण हांव वतालें आनी तिका फुलां दिता आनी ती कितली हॅपी जाताली. ऑपॉर्च्युनिटी देव आमकां दिता मोग दाखोवपाक आमचे फॅमिलीक, आमच्या घरच्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक. पूण आमकां तो ऑपॉर्च्युनिटी घेवंक नाका. पूण मेल्या उपरांत आमी व्हडलें सकल करतात, रीत करतात, पुरीस करतात फुलांचे आनी व्हरून तांच्या फोंडार घालतात. कसलो फायदो ना. देव आमच्या जिवितांत मनीस हाडटा तांकां आमी देवाचो मोग दिवया, देवाचें उदक दिवया, देवाचें केअर दाखोवया. कित्याक आमी जावन आसा उस्वाड ह्या संवसाराचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव आमकां कसो उजार करता. एक स्टेजीची गरज ना उजार जावपाक देवा पासून. सेवा करपाक देवाची एक मायक घेवपाची गरज ना. ती देवाची सेवा करपाक इतलेंच पुरो की आमचे काळीज मोगान भरलेलें आसूंक जाय. बेले सोवे तितूनच तुका देवाचो इनाम मेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. देव तुका वयर काडटलो. देव तुज्या कुटुंबाक वयर काडटलो. हालेलुया. जायते फावटी देव आमच्या काळजाक हात लायता आनी म्हणटा देवाच्या वावराक हें काडून तूं दी म्हूण. पूण आमी म्हणटा ना हें म्हाका मोडपाक जाय, हें म्हाका एक्सपेंडिचर करपाक जाय. आमी दामून दवरतात आनी आमी दिनात. पूण जेन्ना तूं दिना तेन्ना तुजो सोयेक गेलो. कित्याक जेन्ना तूं दिता तेन्ना तूं वोंपता आनी जेन्ना तूं वोंपता तेन्ना तुका पीक मेळटलें. I see opportunity. देवान तुका दिल्या म्हणून आयज तूं हांगा आहा. I am telling you, so many of you which are here, everyone's life will change. Everyone's life will change. I am telling you, God is here. Is my witness. He is here. Holy Spirit is here. Everyone's life will change. You will learn to love people. Learn to forgive people. Grab the opportunity. God wants to raise you up. His time is coming for you. Hallelujah. I'm sorry to चिंता की हांवें हे म्हजे ऑपॉर्च्युनिटी घातले, हे सोयीक आयलेले, पूण हांवें तशें करूंक ना. जाल्यार आज तो जेजू आसा आमकां खूब सुंदर आसा आनीक ऑपॉर्च्युनिटी घेवन तुका हाडटलो. हालेलुया. त्या मनशाक परत तुजे जिवितांत हाडटलो. परत तुका सोयीक दितलो तांकां मोग दाखोवपाक, तांकां भोगसणे दिवपाक. हालेलुया. God will give you that opportunity. Hallelujah. You were lost in your business. तुझ्या business loss जाले. Again God will restore you. Again you are going to seek the Lord and say, Lord, is this what you want from me? Then I will do it. Is this the boy for me? Then I will marry him. If this is the girl for me, then I will marry. But before time, I don't want to push the thing. Hallelujah. When झाल्याशिवाय I push करचोना. हे काम हांवें करूंक जाय जाल्यार दुनिया तूं म्हाका वाट दाखय, तूं म्हाका लिडींग कर. म्हाज्या वस्तूंनी हांव करूंक सोदिना. Hallelujah. I don't want to do it on my own. Lift your hands up to the Lord. His presence is here. I just feel the love of God in this place. God will not allow you to be cheated. Come on. He will not allow you to be cheated. देव तुका फटोवपाक दिवचो ना. देव तुजो मोग करता. He loves you. He loves you. Come on, receive His love. I just feel His love in this place. He will not let you fall. He will not let you fail. Oh yes, Lord my God. Hallelujah. God has given you the power. He has given you the blessings. Come on. He loves you. He loves you. He loves you. He will use you for His glory. He will lift you up. He will lift up your children. He will lift up your family. He will do it. He will do it. What He said to Abraham, God fulfilled His
promise. And Isaac was born. Hallelujah. God gave an inheritance. Hallelujah. Through Abraham. To all of us through Abraham. Abraham udishi soglant amka besama meolin. Hallelujah. Ida pimana pipasami toli. Ais tuche orvi kitli zana blessed in. Hallelujah. Through you so many people are going to be blessed. Ishikurji ais tu kameolia. Ti dusram tu ditole. Devaचा walk dusram tu ditole. Jitle pauti. Soy geta tuja life on. Hallelujah. Jitle pauti de soy tu getele. Hallelujah. You will take that opportunity. Praise the Lord. Hallelujah. You're going to love people. You're going to forgive people. You're going to pray for people. Hallelujah. 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 I told you I'm going to tell you how to get God's timing. There was a way. How to get God's timing? How can people change? How do I do in the timing of God? How do I get people to change quickly? Get down on your knees in the presence of God. तुका जाय तुझी गरज चेंज जालेलो. तुका जाय देवाचो टायमिंग येयलो. So तूं मागणें कर. This is what Mary did. This is what Mary did. She literally pulled the time into the present space by telling Jesus about the need. When you tell him about the need, he will come. He will come. He will do it. You say, Lord, I trust you. Lord, I believe you can change this people. Lord, I believe you can change this person. Lord, I believe my children will change. Lord, I believe my situation will change. Lord, quicken the process. Every day you go in the presence of God, you kneel, you bow, you pray and say, I believe it, you will do it. I'm waiting for you. I'm waiting for you. And suddenly, there was एक दिस. तोच मनीस जो दारून कर्जाचो असलो तुझीशी येतलो आनी म्हणटलो म्हजें जिवीत बदललां. म्हज्या काळजान देवाचो मोग आयला. म्हाका हो सोरो सोडूंक जाय. म्हाका ही सिगरेट सोडपाक जाय. म्हाका हें वायट जिवीत सोडूंक जाय. This is how you will do it. Come on, open your eyes. Open your eyes. Yes, oh God. तुझ पर ही मेरा भरोसा है. यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है. तुझ पर ही मेरा भरोसा है. यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है. अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो. अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो. सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो तो फिर भी तुझ पर भरोसा है. सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो ना फिर भी तुझ पर भरोसा है. तुझ पर ही मेरा भरोसा है. Sing it from your heart. यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है. Once again. तुझ पर ही मेरा भरोसा है. यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है. Hallelujah. Hallelujah. In God's timing, He will make everything beautiful for you. देवाचे सवयीक तुका मेळटले. देवाचे चान्सेस तुज्या जिवितांत देव हाडटलो. Grab that opportunity. देव तुका कोणीत करतलो. देव तुका दाखयतलो. देव तुका शार्प करतलो. Hallelujah. God is going to sharpen you. जितले तूं देवाच्या उतरान वाडटा तितले देवाची जाणवाय तुजे भितर भोंवतली. तितलो देवाचो उस्वाड तुका मेळटलो. You are going to see sharply because God's word is a lamp unto your feet. You will know what is the right thing. You will know, you will hear His voice.
He will talk to you. He will say, this is the way, walk in it. देव तुझ्या लागीं उलयतलो, हो जावन आसा तुजो मार्ग, हे जावन आसा तुजो चॉइस, तूं हो चॉइस कर म्हूण तुका देव सांगतलो, उलयतलो तुज्या कडेन. I bless you all today. Hallelujah. Lift up your hands. Thank you, Lord. बाबा आर्गां तुका दिता आजच्या ह्या वेळा खातीर, तुज्या उतरा खातीर बाबा. जितले सवयक आमच्या जिवितांत तूं दिता, तुजो मोग करूंक, तुजी सेवा करूंक, पेराचो मोग करूंक, तितले सगळे हे सवयक आमी जिखून दवरूंक बाबा आमकां तूं शिकय. आनी जितले आमी अशें करतले तितले तुजो वेळ दुनिया आमकां ब्लेस करपाचो हो वेळ आतां म्हणून आमकां कळटलें. जितले आमी तुका येस म्हणटा तितले तुजे येस आमच्या जिवितांत दिसती पडटले, तुजी बेसांवां आमच्या जिवितांत आमकां दिसती पडटली. हालेलुया. आमी वसोंक पूण दुनिया तूं जावन आसा बलिश्ट आमच्या जिवितांत. तुका आर्गां बाबा दोन एकल्याक आज हांव ब्लेस करता जेजू तुज्या नांवान की दुनिया कितें बेसांवां तांकां चुकची ना. तुजो वेळ दुनिया तांकां चुकचो ना. आनी जरी तर ताणें आपलो वेळ ओगडायला पासून जाल्यार सगळो हो वेळ तूं रेस्टोर करतलो. हालेलुया. परत तूं तांकां दितलो बाबा जे ताणें मागलां तुज्या कडेन तें तांकां मेळटलें जेजूच्या नांवान. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. I bless you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Bolo Yeshua Masih ki. Yeshua Masih ki. Yeshua Masih ki. Amen. Amen. Hallelujah. So take your offering. This is an opportunity. Sow in the kingdom of God with a smile on your face. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Sumoji godai sumia, Sumoji godai sumia, Sumoji godai sumia, Sumoji godai sumia. Modu rasta denna, ore mujhe bhutta denna, modu rasta denna, ore also get your eyes आता सगळोपाक तुझ्या उदक आयकोपाक तांकां सगळ्यांक तुवें ऑलरेडी बेसांवांनी बोल्ला आनी जें कितें तांणी मागलां दुनिया तुज्या वेळार तूं करतलो आनी हांव जाणा हो जावन आसा तांचो वेळ. दिस इज योर टायम. हो जावन आसा तुजो वेळ तुजी गजाली तुजी निस्विता तुजे जिवितांत पडपाचो. जो वेळ तूं देवाक येस म्हणटा तो जावन आसा तुजो वेळ. डू यू गेट इट?
When you say yes to the Lord, that is your time to receive a miracle from the Lord. Hallelujah. बाबा जोशे या तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या वावराक दिला तांच्या जिवितांत सुपां पडी बेसांवां येवं दी मल्टिप्लाय कर दुनिया देवा सुबेस आनी सुबेस वाडय तांच्या जिवितांत बाबा आनी तांकां कितेंच कोणी जावं नजो जेजूच्या नांवान आमेन.